जेजू बऱ्या कोळ्या जेजू स्वादीक बळ्या सर्गी थावन तूं देवलो सोदूं म्हाका आयलो पळय हांव ती शेळी तुका सुखोन गेली तुझे थंय ओड म्हाका पयसोरो सोडनाका पळय हांव ती शेळी तुका सुकून गेली तुझे थंय ओड म्हाका पयसोरो सोडनाका जेजू स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका वाटली पिसा आदाली पाठी म्हाका गायान तुझ्या नानो पवित्रता तोवो सदा काळसा पाठी म्हाका गायान तुझ्या नानो पवित्रता तोवो सदा काळसा पवित्र सक्रमेंतांत उंड्या रुपार अजरशा मोगळा जेजू तुका काळ सांतान आमी आराधन करता तुझे अजारपण या पवित्र सक्रमेंतांत वळखता तुवें केल्ल्या सर बरेपणाचो आमी उगडास करता आनी काळ सांतावन अर्गां दिता तुका आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक शकना तरी पवर्तच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळोवंक आयल्या मोगळा जेजू आमची अंतस्करणां जाणा सो देव तूं आमची मेटां आमची चिंतनां आनी शेगूण कळीत आसून आमकां चलोवचो देव तूं या घडये तुजे समोर आमी आयल्या आमची कंत बेजाराई आमची भिरांत
आनी आमची पिडा शिडा प्रस्तुत घडये आमकां दोस्तात. आमचें म्हळें कितें आसा तें सर ह्या वेळी तुज्या पांया तळा ओपून दिता हांव. हो थोडो वेळ तुज्या संगत रावूंक आमी आशेता. ह्या पवित्र वेळार तुजे संगत मागणे वेळ करसूंक आमी कुशी व्हरता. सोम्याचो मोग आमचे थंय वळटा. कशें आमी दर्याच्या थडी लागीं लारांक पळोवन रावतना ताजी थंडाय आनी उदका तेंबे आमच्या कुडीक लागतात, तशेंच आमी ह्या सक्रामेंता मुखार दिंबेर आसतना खरेंच सोम्याची किरणां, ताजो प्रकाश, ताजी कृपा आमचे थंय वळटा. कित्याक ताजे लागीं गेल्लो कोणूच निराशी जावना. आतां ताका आमी पळोवंक आयल्या, ताजें आराधन करूंक हांगासर आयल्या. गावया गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. आराधन तुका. आराधन तुका. मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूड वंदारा आराधन तुका. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागोरा आराधन तुका. येसूड वंदारा आराधन तुका. उंड्यार परतून लिपोवन आसाय. दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय. कृपेन तो आमकां नेटून आसाय. पोवी सांगात तुजो दिवून आसाय. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा
सोम्या तूं जिविताचो आत्मीक जिवीत आमकां लाभोसो सर्गीच्या मान्नान आमकां पोसो पोवी दिंडांत आपल्या एकवटांचो जेजू मोकाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुर्पी सागोरा आराधन तुका सोडवंदारा आराधन हालेलुया 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 Hallelujah, एक गडबड बसा. स्तुती आणि वगलाप. आणि म्हणजे एक सवाल, आम्ही कित्या हांगा आयल्या, कित्या हांगा आयल्या. फादर फॉरच्या शुक्रार अनाउन्स केलें तशें हांव आयलोंगी. आमी कित्या हांगासर आयल्यांगी म्हणलें सवाल तुमच्या मुखार दवरता आसतना निजायकी तुमच्या मोतीक साबार तरांची सवालांक जाप येवंक पुरो हांव मागणी करूंक आयल्या. करिज्माच्या काळांत दिल्लो थोडो वेळ त्याग करून ह्या पुणशेताक येवन म्हज्या भलायकी खातीर म्हज्या बऱ्यापणा खातीर मागोवंक म्हूण आयल्या. ही तुमची चिंतना जावंक पुरो. एवकरिस्तींतल्या चिजूक अर्गां स्तुती आराधन करता आसतना संतोश भोगता. थोडे स्तुती करतना भोवमान करतात आनी थोडे उबे रावन करतात, थोडे बसून, थोडे हात वयर करून आनी थोडे स्तुती करून नाचून गावून स्तुती करतात. हे स्तुतीचो एक वेळ जावन आसा. वांजेलांचो आमी पळयता तर मरये मायेन सर्वेस्पराची स्तुती केली. जाकरियान ताची देवाची स्तुती करून गायलें गीत. सिमांव प्रवाद्यान जेजूच्या बाळका आती घेवन देवाची स्तुती गायली. देवाची स्तुती करचें आमी सर्वांचें एक वरचें भाग जावन आसा मोगाळ भावा भयणीनो. आनी ह्या वखदां हांगासर आमी आसतना आमी उबे रावया आनी देवाची स्तुती करया, गावया गीत. नन्न देवने नन्न येसुवे ने नन्न ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ताळयो आमी पेटया.
ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾಡುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. वडिलां तळयो मेळ्यान आमी गावया स्तुती करया सोम्याची. उर्फ आमच्या थंय आसोरी सोम्या लागीं आमी आयल्या व्हडा संतोषान ताची स्तुती गावया. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ
ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಎನ್ನ ದೇವನೇ ಎನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಎನ್ನ ದೇವನೇ ಎನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 पवित्र सक्रमेंत आमकां आमी आजार आसां जेजू सांगता थोडो वेळ मौनपणी करसूं हांगा आमीसर आयल्या. दोळे दांपून तुज्या काळजान आसलेल्या जेजू लागीं उलोवंक प्रयत्न कर. आमच्या जिणेंत कुटुंबान, वाड्या कुटुंबान, पिरगस कुटुंबान समाजांत जाल्ल्या सरबरेपणाक अर्घां दिवया. आमचे दोनी हात आमी उबा रावया. तुमची जबाबदारी आसा अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. वडा तळ्यान आमी म्हणया अर्घां तुका सोम्या जेजू. अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमचे खातीर मनीसांनी ह्या संवसारी आयिल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या जेजू. आयचो हो दीस पाव केल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू. उंड्या रुपाक या पवित्र सक्रमेंतान हजर आसाय देखून अर्घां तुका सोम्या जेजू. म्हाका तुवें जिविताचें देणें दिलाय देखून अर्घां तुका सोम्या जेजू. बरो परिसर दिवन म्हजो पोस केल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या जेजू. कष्ट वेळा कुमकेचो हात दिल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या जेजू. कुटुंबां संतोष दिवच्या खातीर अर्घां तुका अपया जेजू. आमचो दिसपरतो ग्रास सोडून बरें काम करूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू. एकल्यांक बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू. आम्हा सर्व विज्ञानवारांतले राखून वेल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू. तुझे मांस आनी रगत आमचें आत्मीक पोषण जावन दिल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजांत शांती समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू. हातीन धरिल्लें योचन पंथाक पावयल्ल्याक अर्घां तुका सोम्या जेजू. पयल्या वेळार सभेत राखल्याक अर्घां तुका सोम्या जेजू. सर्गीचे रास आमकां बसयल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू. तुज्या माय मरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर अर्घां तुका सोम्या जेजू. बरो
गवळी सावन आमचे पालन पोषण करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू बरी भाऊ बहिणी दिल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू मोगाळांनी देखी बरीत कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू एवकरिस्तान तूं मुजें काण मास जाल्ल्या देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू मुजे खातीर ताबेरनाकलांत रावताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू वस्तेक बरें घर न्हेसोंक जायतले वस्तूर तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या बिरगतशीन सेवा दिवंक एक बरो एचाक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां भुरग्यांचो स्पिरीट तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू ओ पवित्र वेळ दिवन तुवें दैवीक अनुभव ह्या क्षेत्रांत जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू पवित्र पुस्तकांत मुखांत वाचतना तें आयकतना तें नियळतना तूंच आमच्या लागीं उलयता त्या बरवशा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू शिकपान चैत वेल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू वड्या सांगता येवचे अवकाश दिल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू बिरगतशीन चल्ल्या सर बऱ्या कामा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू विविध संघ संस्थांनी बिरगत शिवाळ दवरल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू बिरगतच्या योजनाक जाय परतो आदार मेळोसो केल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाचे तुवें वतिल्ल्या सर बेसावां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्यान शेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्यान शेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्यान शेजू सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्यान शेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्यान शेजू वंदन तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सोम्यान शेजू नमन तुका सोम्या जेजू नमन तुका सोम्यान शेजू नमन तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका होगळां तुका वंदन तुका स्तुती तुका अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळां तुका स्तुती तुका वंदन तुका बसा आज सगळ्या संवसारभर प्रत्येक जावन आमच्या देशांत कार्दिनालान मागणे आनी उपास करूंक उलो दिला आयच्या शुक्रारा आमी मागण्याक आयल्या उपास आमी करता आतां आमचे मागणे कशें लेंगीण पळया आतां म्हजें सवाल मागणे म्हळ्यार कितें मागणे म्हळ्यार कितें खंय मागणे आसात थंय धमी येतात वैगिनी थंय आजी आयल्यात तुमी मागणे म्हळ्यार कितें देवा कडेन आयकता की देवाक कोणी देवाक पळयलां गे आं व्हडल्यान सांगल्या हांव येयलो म्हातारो म्हाका कान आयकनात व्हडल्यान सांगल्या बरें एक संबंद रच करचो न्ही गे आमकां कितें जाय देवा लागीं विचारचें न्ही गे ते मागणे म्हणटात रोमांकाराक बरयल्ल्या पत्रांत अवसर 12 वळ आमकां कितें सांगता पळया तुमकां लाभयल्ल्या बरोवशान संतोश पावा आमच्या थंय कश्ट आसूंक पुरो अनवरां जायतीं आसांच पुरो मागण्यान थीर रावा म्हणटा आनी देखून फिलिपकारां बरयल्ल्या पत्रान अवसर 4 वळ 6-7 आमकां सांगता की कीर्तन मोतनाक वळ 17 आमकां सांगता की नितीवंत मनशान उलो मारता सर्वेस्पोर ताजे मागणे आयकता कोणें सांगलें हांवें न्ही देवाचें उतर सांगता सवाल एकच हांव नितीवंत जावन देवा कडेन मागता देव आयकता आतां नितीवंतकी म्हणलें एक वाजबी सवाल आमच्या मतीक आमी वेल्यार मात न्ही गे सदांय आमी मागणे करन आमच्या मागण्याक
काले म्हणटात मेळना जाल्यार कितें केलें प्रॉब्लेम थंय हांव नितीवन न्ही पळय गे पवित्र पुस्तक सांगता कितले शुक्रार तूं मागोवंक गेल्ले म्हणलें थंय बरोवन ना पवित्र पुस्तकांत नितीवंत मनुष्य देवा लागीं मागता ताका मेळटा मागोवंक एक कारण आसत न्ही गे तुमी बेश्टेन हांगा मागतात गे तुमकां जाय दिल्लें पुरा मेळना जाल्यार तुमी आज हांगा येतात गे सांगा तुमी म्हाका ना आसून सांगतात करेक्ट सांगता फादराक म्हण मागण्याक एक कारण आसा न्ही गे कारणां कोणी नासता कोणी मागनात आज तुमी हांगा आसा जाल्यार एकलो उद्देश आसा त्या उद्देशा तुमी हांगासर आयल्यात नातल्यार तुमी येनात त्या देखून मोबंगाळ भाऊ भयणीनो मोनिका गुत्ता तुमकां आगोस्तिनीची आवय तिणें कितले वर्सां मागलें एक शुक्रार 17 वर्सां हो माय गॉड 17 वर्सां आमकां 2-3 शुक्रार पुणशेत येतानाच पुरो जाता आनीक शुक्रार यागी नाकागी म्हणलें बघता पळय गी न्ही कळ्ळें म्हण अडकळ येता ती पाप्य मोनिका 17 वर्सां आगोस्तिनी खातीर मागचा खंडीत निरंतर मागणें तिजें खोलो एक भावार्थ न्ही खोलो एक बरो वस्तू तिजे थंय आपल्या पुताक हें करच्या खातीर एक नितीवंदन मागता तर काळजांत जावन मोनिका मागतना आगोस्तीन बदलता हांगा मुडीपू बेश्ट धाकटेर कोण गुत्तू ना फादर जुजेवासीन धाकटेर बारी बरो धाकटेर खंयचो जुजेवास भावार्थान सांगिल्लें तें उतर धाकटेराक चिंतूंक पात्रापा कितें धाकटेराचो उडो आसलो हें आराधना वेळा म्हणलें एक सवाल तुज्या मोती गुंता आतां धाकट्या कडेन वेताना तुमी पळयला न्ही गे कितलो बरो धाकटेर जाल्यार सकाळीं उठून कितें मागता क्लिनिकाक उक्तें करतना म्हणटा सोम्या आयच्या काळार 4 पिडेस्त हांगासर हाड देवा म्हज्या धाकटेर मागता गे फादर अशें पळय आमी येता घेयना येता कित्याक आमी पिडेस्त आनी धाकटेरा कडेन तुमी येवन हाजें कितें मागतात वसनास पिडाक गूण जायना सांगतात मागोवंक आसा धाकटेरा कारण आसात न्ही गे कितें मागचें गे म्हळ्यार दुसरें मरणाचो पेटो करचो मागता आज 5 जाण मरण पावोवन दितूं म्हज्या आले पुरो पेटो खाली जावन दितूं मागता गे नाका पात्र सांगा नाकात वय गे न्ही कारण आसा गे ना तो मागता गे ना मागता मागना म्हळ्यार तो पटी मारता आमी कशें मागसय आनी आमी कशें साबार जाणांक मागोवंक तुका सुना शेजाचो लाद्रू मागलें पळोवन येयली सेल्ली बाई सुरू करता मागोवंक तो काले मागता आमी का गुत्तू ना ती एक मात कोत्ता हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आत वयर करचें आमी एक्सपर्ट तांतो 100%. आतां दग आसा न्ही गे आनी थोडे चड दग वाडटा माडयो पुरा तुमच्या शेतांत कितें अळड्यो जातात काले मागतात एक पटी पावस धाड देवा म्हूण कोण माडयो हाडली तुमी न्ही तुमी मागतात न्ही मागले उपरांत पावस कांयपणी सांजेर मोड जालें म्हूण चिंतया दुसऱ्या वांकार बसयल्ली मग्गी बाय कितें म्हणटा म्हज्या दुवेचो रोस आसा पावस धाडनाका देवा म्हूण धाडनाका म्हूण देव कोणाचें मागणें आयकतालो एकलो पावसा मागता एकलो पावस धाडिनाका म्हूण मागता आमी मागता 40 दीस आमकां बारीक उरपा मागण्यांच आनी मागण्यांत आमी टायम गेल्लोच कळना बारी उरपा मागणे उपास दान धर्म बाबा 40 दीस कितें गी 41 दीस येताना रिवर्स सायकल तें काले जालें बाय बाय इस्टर हॅपी इस्टर म्हूण मागीर आमी ना रजा मागण्या रजा आसाय ना रजा आसा जाल्यार मोनिका मस्त 17 वर्सां
ना ती कितें मागलें हाजे लागीं देवा लागीं कनेक्शन आमकां म्हणलें संबंद जोडूंक आमी येवचें मागणें करूंक आनी देवा लागीं कनेक्शन आसा जाल्यार मात आमी कितें मागलें नितीवंत मनशां मेळटा म्हणलें आमकां खंडीत कळटा. त्या देखून निरासपणान आमी आसतना आमी मागोवन वेता, पिडा आसतना आमी डॉक्टरा कडेन वेता. एक डॉक्टर सांगता हांगा जायना कांगनाडी व्हरा म्हणटा, कांगनाडीचो म्हणटा हांगाय जायना तुमी माणिपाल व्हरा म्हणटा, आनी माणिपालाचो डॉक्टर म्हणटा हो मेला म्हण. कांदेलें बरो सोदून डळटा न्ही गे, मागता कितें म्हजें देव आयकना, कितें म्हजें देव आयकना, खंय चूक आसा की म्हणलें एक सवाल आमी आमकां विचारचें भोव गरजेचें न्ही गे. ना तर कितें जाता आमी मागून वेता. त्या देखून आमी मागता आसतना कितें मागता हांगा म्हणलें आमकां कळत आसता जें. आनी थोडी आसत बियान मागचें गोतें, बियान मागचें. पावस येता ते गडगड येतात पळय, डळा डण टम टूम म्हणटा ना, अय्यो मोरये म्हाका राक, देवाक उलो करतात ते जाल्यार मोरये आयली देव आयलो, गडगड आयिल्ल्या मात बियान मागचें. आनी थोडी आसात पळोवच्या खातीर मागचें, पळोवच्या खातीर मागचें, बियान मागचें, पळोवच्या खातीर मागचें. आनी थोडे मागा जाय म्हण मागतात, कळ्ळें, ते ड्युटी म्हणटात बळें, मागाचें म्हणल्या खातीर मागचें. आनी अशें थोडी सदां कारण आसात. सदांची मागणी म्हळ्यार हांव बरी जावं, आमच्या घरा तेर्स आमी म्हणटा आसतना आमी एक बरवशान मागता, मागणी उपास दान आमी करता आसतना आमकां एक देवाचो संबंद चड वेता. आनी चिंतना आमचे मागणे एक नितीवंत मनीस जावन मागता जाल्यार देव आमकां दिता म्हणलें देवाचें उतर स्पश्ट रितीन आमकां कळटा. देखून बोमगाळ भाव भयणीनो, पावलान तेसुलकरांक बरयल्ल्या पत्रांत अवसर 5 वळ 16-18 पर्यंत सांगता, सदांच कुशली जा, कळनासतना माग, अर्येक संगतीनी देवा अर्गां दी. देखून आज आमी वस्तू मागच्यो न्ही, आज आमी संवसारा पासून मागा जाय. आज आमी हांगासर आसां आमच्या देशा पासून मागूं, संवसारा पासून मागूं. तुमकां थोडीच गुप्त आसा कितें जालां इराण, इज्रायल, अमेरिका मदें. आज आमकां कार्दिनल बापान उलो दिला जाल्यार ह्या पवित्र पुण्यक्षेत्रान आमी हांगासर आसा तर आनी ह्या चिजूच्या मुखार ह्या सक्रांता मुखार आमी मागोवंक आयल्या चर्मकाळ भाव भयणीनो, आमी निजायकी मागाजी जावन आसा. आमी कितें मागणी करता तें देव आमचें आयकता मागणी. आनी थोडे पडीन आमकां दुबाव वचून मागणी करता तें खंडीत तें फावो जायना. देखून अवस्वर मातेवचो 28-20 म्हणून वळीन म्हणटा, संवसार सदां काळ हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणटा. कोण म्हणटा? कोण म्हणटा? जेजू म्हणटा. देखून ह्या संवसारांत तो आसता मातसो तुमच्या सांगात आसा म्हणलो तो बरोसो तुमच्या थंय आसा तर, आनी तुमी मागता तर निजायकी आमकां मेळटलें. देखून आतां जेजू आमकां आपयता, आमकां मागोवंक शिकयता. आनी हो वेळ आमी उबे रावून जेजू आपयता आसतना, तो आमकां स्वागत करता आसतना आमी ताका सुमयांत कितें सांगलां तें आमी मागूंक या. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका. जेजू आपयता, जेजू आपयता म्हाका तुका कोपांतल्या. जेजू आपयता, जेजू आपयता. वडदळे गावया. जेजू आपयता म्हाका तुका कोपांतल्या. जेजू आपयता. तुज्या काळजांतली दूख सुमया सांग. खंयच्या रितीन तूं कांगाल जालाय, खंयच्या रितीन तूं निराश जालाय, देदस्पर जालाय, तुज्या गणिताच्या गणिता एक वेळ भर सुमया सांग. सुमी आसा तुजे सांगता आनी म्हणटा, बाबा भयणी बियानाका मोगाळ पुता, मोगाळ तुवे काव्य आमगेची तुका आमची पुस्ता. दैव
धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू लागीं आसा जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोमांतल्या जेजू आपयता हांव ह्या संवसारांत कश्टालो हांव कुर्साचे वाटेन चमकलो कुर्सा वदा 3 पडये पडलो मार हांवें केले माथ्यार कांट्याचो मुकुट हांवें काणसलो म्हाका थापटां मारली नाका जाल्ल्यो खबरो केलो मोगाळ भयणी मोगाळ भावा हे सगळे हांवें सोंसलां हांव तुजे सांगात आसा भियेनाका धरगय म्हणटा सवी कष्टान संपडातना नसतानी अडचताना कष्टान संपडातना नसतानी अडचताना निराश नाका धैर्यान तो तुका उखलून धरता निराश नाका धैर्यान तो तुका उखलून धरता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोमांतल्या जेजू आपयता सौम्य संगी विश्वासान आयिल्लो कोणूच निराशी जायना नितीवंतान मागल्लो कोणीच पाटीव वचना येया तुमी कश्टांतल्यानी वचन वयतले न्हू हांव तुमकां विशय दितालो म्हजें जू तुमी खांदार घेया म्हजें लक्ष शिका कित्याक हांव बळ्या खालत्या काळसाचो बळ्या म्हज्या मोगाच्या भावा मोगाळ भयणी सुमिया आमकां आपयता आमच्या पिडे शिडे वेळार पिडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिला पिडे शिडे वेळा जेजूक उलो दिला कोणी तो जावनी भेदभाव नासता भलायकीताची पाटी दिता कोणी तो जावनी भेदभाव नासता भलायकीताची पाटी दिता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया ह्या पवित्र आत्म्या आपोवया तस पवित्र आत्मो सदाचो नितीचो आत्मो आमचे थंय देवून येवन मागया दळया आमी दंप्या पवित्र आत्मा आमचे देवून म्हणून आमी मागया ह्या वखदा हे पवित्र आत्म्या म्हजे थंय ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या रक्तांत ये म्हज्या कुडींत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या समाजांत ये म्हज्या रडण्यांत ये म्हज्या दुखांत ये म्हज्या संतोषांत ये पवित्र आत्म्या आमच्या मुखार ये देण्यान नेटोवंक ये पवित्र आत्म्या
तकलेर आदन तुम्ही मागा पवित्र आत्म्या आमचे जय येऊन दे पवित्र आत्म्या आमचे जय असताना पवित्र आत्मा आमकां देवान येताना कृपेच्या बेसावांनी आमकां भरता असताना सर वायट सगळं पयस बंद येता सुमी आमचे आसता पवित्र आत्मा आमकां आपडटा गुण करता touch each one of them heal Lord गुण करची दैविक सगळं सगळ्यांचेर वळी हापड जेजू हापड गुण कर जेजू हर एक वेळ आमी तुका समर्पण दिता सर पिडेस्तां बसत हांव मागता देव सर पिडेचो वैस जावन हांव तुमकां गुण करता म्हणलें निर्गमान बरयल्या 15 वळीन 22 आवस्वर आमकां मेळटा सर्वेस्पर तुमकां गुण करता आजकाल नमनेवर पिडा आमच्या समाजीत आसात वयल्या वयल वैद्यकीय क्षेत्रांत परीक्षे जोडल्यारी आमच्या सांगता सर पिड्यांचो वयस जावन असो जेजू आमच्या थंय हजर आसा सर पिडेक संपूर्ण गुण करचे वखद तो आमकां दिता ह्या बरोवशान ह्या पुण्यशेता तुमी आयले आत्मकाळ भावा भयणीनो ह्या वखदां आमी विनंती करता आपल्या भयणीक सांग बाबाक सांग मैत्रीण विनंती केली ए देवा हांव तुका प्रार्थिता दया करून ती बरी कर मोगाळ भावा भयणीनो तोंट्यांक आंगण्यांक पांगल्यांक आत्नातल्यांक आंग वस्तूंतल्यांक पिडेस्तांक चड म्हण पत्तिल्लो आपडली सगळी बरी जाली मोगाळ भावा भयणीनो ह्या वखदां आमी सर सम्येच्या पांय तळांक सर आसा आमी मागोंक आयल्या आमी मागतना आमचे थंय आसले ते खर कश्ट निवार म्हूण आमी मागया तुमची जबाबदारी आसा सोम्या सर पिडेस्तांक गुण कर सोम्या मोतीची पिडेचे कश्ट आसतल्यांक वड्या तळान आमी जबाबदारी सोम्या सर पिडेस्तांक गुण कर कातीच्या पिडेन कश्ट जाल्यांक तळण्याच्या पिडेन वळवळटल्यांक शिराच्या पिडेन असत जाल्ल्यांक काळजाच्या पिडेन कश्ट जाल्ल्यांक पोटाच्या पिडेन कश्ट जाल्ल्यांक लिव्हराच्या पिडेन संकश्ट भोगतल्यांक कॅन्सराच्या पिडेन वळवळटल्यांक डायबिटीस पिडेन अस्वस्थ जाल्ल्यांक आतां पांयां गांठी दूख आसतल्यांक कान नाक जीभ ह्या विश्वे समस्या नाशिल्ल्यांक गर्भकोश समस्या रवडल्ल्यांक भुरगीं नासतना एकसरपण खांगार जाल्ल्यांक आमी देवाच्या हातांत ताजी खालची अस्कत भुरगीं आमकां गुण करून सांबाळ म्हूण ताजे लागीं आमी समर्पण घेया आनी गव्या गे तुजें बाळ तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या हर एक दीस हर एक घडी गुण करची सकत भोगता तुझें बाळ हांव तुझें बाळ सोम्या वाकड दाखोवन आसा वाट दाखयता सुमी अरी एक दीस अरी एक घडी आमच्या थंय आसा ह्या वखदांत जेजू आमकां आपडटानी गुण करता वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावू वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या आपड जेजू हांव बरो जातलो म्हूण मागा आपड जेजू हांव बरो जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू स्पश्ट कर जेजू हांव गुण जातलो ह्या वखदां हांगासर आमी आसा ह्या पुणशेता आमी हांगासर आसा सांजेच्या पुणशेताक आमी हांगासर आसा मोगाळ भाऊ भयणीनो पळया सुमी अरी एकल्यांक याद आपडटा आमच्या मदें तो जर आसा
हांगासर प्रत्येक सावन सगळ्या पिडेस्तां अर्येकल्या भक्तिवंतांक तो आपण खूण करता. त्या वक्ता मोगाळा आमी ताका समर्पण दिया. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोमिया. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. हर एक दीस हर एक घडी तूं म्हजे संगी रावून राख म्हाका तूं राख म्हाका सोम्या. आज आमी मागया या पुणशिता खातीर, आमच्या पिरगस कुटुंबा खातीर, तुमच्या कुटुंबाचे सगळे कश्ट समर्पण करया. जे ऑनलायनार आसा तांची कुटुंबां हांगासर येवंक सावना जावंक पुरो तांकां आमी समर्पण करून दिया. अरे कुटुंबांत, आमच्या देशांत, आमच्या सगळ्यो संवसाराक शांती समाधान रास करूंक आमी मागया. माया मोग एकवट लाभय म्हण आमी मागया. सगळे क्रिस्ती कुटुंबां खातीर आमी मागया. विशेश तरान आमी मागया हांगासर आमी आमची त्या सवां काडूंक आयल्या. सुमेच्या पांया तळा दवरया. कुटुंबाच्या सर सगळ्यांक उगडास काडया. भुरग्यां खातीर आमी मागया. इवासना खातीर आमी मागया. काम नातल्या खातीर आमी मागया. विसा मेळोनातल्या खातीर मागया. पासपोर्ट जायनातल्या खातीर मागया. ड्रायव्हिंग लायसन्स करच्या खातीर मागया. सगळ्यां खातीर आमी मागया. समी आमचे मागणे आयकाता आनी समीचो आशिर्वाद सोडूंक आमी हांगासर आसतना पवित्र सक्रामेंतल्यान जेजू तुजें दैवीक आशिर्वाद आमी मागता. तुजें आशिर्वाद पडोवंक आमच्या कुडीचेर आनी आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळ. आमी बेजारांनी पयस कर. आमचे संतोश भाग्यवंत कर. आमची शिक्षा हाळू कर. तुजें आशिर्वाद पडोवन आमच्या कुटुंबाचेर मोगाचें आनी सवस्कतें बिडार्थी सावन दित. तुजें आशिर्वाद पडोवन विविध तरांनी अनवरांनी संकश्ट भोगतल्यांचेर तांकां आळवाय लाभोवन दी. तुजें आशिर्वाद पडोवन आमचे भोंवती जिवच्या कातुलकांचेर तुजे पवित्र संस्काराची वळख तांकां लाभोवन दी. तुजें आशिर्वाद सदांच आमकां लाभय. जेजू आशिर्वाद जोडूंक गावयांक गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतान. देवा विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलोय. तुझ्या सडवणीचो पळू सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर.
जो चियेता रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. जेजू म्हाका पळयता, मोगान म्हाका पळयता. बेगीन ताच्या तो घेता. पदकां म्हजी बक्षिता. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. जिणयेन कंगाल जाताना, कधी दुकान बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उणेना. जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू, जेजू जेजू जेजू. तुझे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटून जमल्या. आमचेर तुवें ओतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून तुजी गाता. दिनवाशी कळसन बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटून जमल्या. महिमा तुझी गाता. सगळे सृष्टीचो रचणार तू आमचो मोग करता. हर एक जिवीचो मोगान पूज करता. कुरपे देणी दिवून आमकां तारण लाभयता. भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेताय. दिनवाशी कळजन बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचेर तुवें ओतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता. दिनवाशी कळजन बापा तुझे समोर आयल्या, अर्गां बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचेर तुवें ओतुल्ल्या कुरपे देण्या पासून महिमा तुजी गाता. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त तुई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो,
आनी जुजेवासाच्या भुक्तिकानू आयची देवस्तुती मोगाचो उपादेश जेल्ल्या वरवीं सर्गींचे राज जोडयेत म्हणटा सोमी. आमी प्राजीत काळार आसा मनशां आनी मनशां मदलो संबंद घट करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं संबंद सारकें करूंक आमकां मेळिल्लो एक कृपेचो काळ. देखून सम्या घडी आमी आयल्या पेल्या बगसून जें बरें मोन आमकां आयच्या दिसा फावो करून आमी मागया. प्रत्येक सावन मागणी उपास आनी संवसाराच्या शांतिकाचेर ह्या मेसेजे वेळी आमी मागता आसतना जुजेवास आमची तेसां स्विकार करूं दी. बरोस आमकां केदींच दिनसी करिना आमकां मागले मेळटा. त्या बरोवशान त्या पातयेन ह्या पुणशेतार आमी हांगासर आसा. आमच्या काळजा मनाची ते सवां ती पिडा तें दूख आमचो देश शांतीन बरोवंक मागया. ह्या पवित्र मिसेच्या बलिदानान पवित्र रीती वांटो घेवचे खातीर नितळ सावन हें पवित्र मिसेचें बलिदान भेटोवंक सम्याक आमी आमकां समर्पया आनी नितळ सावन हें पवित्र मिसेचें बलिदान भेटोवया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो लोगुन्या सारू सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासून भगीवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वासाक परजळीत मागण्यांनी दुबळीगायची जिणी जिवन तुज्या परचे देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष आमकां फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताज्या पावलांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळीगायच्या स्पिरितान नवे जिणेची चाल दूर आमकां फावो कर मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दीव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. होसे ह्या प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बैलां बदला आमच्या वंठाच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. असिरियाच्यान आमची सोडून करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी आनीक सवारी करची ना. आमच्याच हातांनी केल्ले वस्तूक आमचो देव म्हूण सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरी करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो.
कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला. हांव इस्रायलाचेर दवा परी पडटलो, सळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबनॉनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक येतलो. नवे फांटे ताका फुट्टले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबनॉनाचो परमोळ आसतलो. म्हजे सावळेक ती परतून वस्ती करतली, ती परतून गंवांचें पीक काडटली. एके दाखोवली परी ती फुलतली, लेबनॉनाच्या दाका सोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनी कसलो संबंद आसा? हांवूच तांचें मागणें आयकतां आनी तांकां राखतां. हांव एका पांचव्या सरू रुखा सारको, म्हजे वरवीं तूं सुफाळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो हीं उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सरस्पराच्यो वाटो नीट, प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदळून पडटात. देवाचें उतार. श्लोक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. वळखून नेनासलो एक ताळो म्हाका आयकता. तुज्या कांदार दवरलेलें जूं हांवें निसरायलें. तुज्या हातांतल्यो जाडायेच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टा दगदान तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. श्लोक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. गडगडेच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. परजे म्हजे 17 कान दी. ए इस्रायला, तूं म्हजें आयकलोय जाल्यार. श्लोक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे बदें आसचो न्हय. बायल्या खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतलें तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पोर म्हणटात तो देव हांवूच. श्लोक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. म्हजे परजेन म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसलें. तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतों. कडपांतल्या मोवान तांकां ददोशी करतों. श्लोक. हांव सर्वेस्पोर तुजो एकलोच देव म्हजें आयक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. पातकी जिनी बोधला म्हणटा सोमे, सर्गीचे राज लागी पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. मरका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजून सदसेवांक सारकी चाप दिली पळोवन सासऱ्या मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर उपदेशां भितर पयलो कोणसो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पोर आमचो देव, तूं एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या शक्तीन सर्वेस्पोर तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो वो तुजो करताय
तसो तुज्या पेल्यांचोय तुवें मोग करचो. हाजे प्रास व्हरतो उपदेश दुसरो ना. तवळ तो शास्त्री शेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलां तुवें, देव एकलोच आनी ताजे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तीन तुजो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्यांचो मोग करचो. हें सर ओम पेटोवच्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें. तांची जणवाकेची चाप पळोवन जेतून ताका सांगलें, देवाच्या राजांत हांव तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणीय ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे पूत वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भक्तिकानो, आयच्या शुभ बातेंतलें मोगाचो उपादेश म्हण वाचतना म्हाका एका गणिताचो उगडास आयलो. एका फिरगतशींत एक दीस हांव रथेर दिवंक म्हूण गेल्लो आनी रथेर दीत आसतना एक दीस थंय म्हजे सशी एकलो कुमसाराक आयलो आनी म्हणालो, फादर हांवें कांयच पाता करूंक ना. तो जाल्यार हांवें ताका विचारलें, तूं रोमान कातोलीक सभेचो सांदो घे मू? तोवूय म्हणालो, तर जाल्यार कशें म्हणचें तुवें हांवें पाताक आदारू ना म्हणून? नॉर्मली रोमान कॅथलीक पाताक करतात आनी कुमसा जातात. तुवें पाताक आदारू ना जाल्यार तूं एक भागी मनीस म्हळें. ताका बारीक उसी जाली. देव बरें करूं फादर म्हणालो. उपरांत आनीक सवाल हांवें ताका मुखार घालें. तूं सदांय अंतस्करणाची झडटी करताय मू? ताजे उपरांत ताका पाताक करूं ना म्हण भोगता गी तुका? अशें हांवें ताका एक आनीक सवाल घालता आसतना काडलें 10 उपादेशाची करतील दिली. ती करतील काडून गेलो. दुसरे दीस आयलो. रेतीचो दुसरो दीस आयलो आनी म्हणालो, हे 10 उपादेश हांवें वाचून पळयले फादर, तरी पूण हे म्हाका भोगता हांवें कितेंच पाता करूं ना म्हूण. हेज्याक इल्लें पळोवंक पडलो, हें कशें साध्य गे म्हूण. ताका म्हणालो, पळया फादर, उपादेश म्हणटा अन्य देवाक आराधन करिनाका म्हूण. येदोळ म्हणसर हांवें हिंदुवांच्या दिवळाक मुस्लिमांच्या पाल्लेक वचोना फादर. देवाक हांवें आराधन करूं ना म्हणालो. दुसरो उपादेश म्हणटा देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. म्हज्या ल्हानपणांतावच देवाच्या नांवान साबोत घालची संवयच ना म्हणालो. देखून हो उपादेश म्हाका लागू जायना म्हणालो. आनी अशें तिसरो उपादेश म्हणटा साबताचो दीस बागेवंतपणी सांबाळ. ह्या विशयान सांगचें जाल्यार फादर, हांव आयताराचें सोंताचें मीस केन्नाय चुकोवंक ना. एक दिसा हांव मिसाक वेता. मुखलो उपादेश आयलो. चवथो उपादेश म्हणटा तुज्या आवय बापायक मान दी म्हण. इल्लीं दुकां घडलीं हाजी. आनी म्हणालो, म्हजी आवय बापाय नात फादर, ती सरल्यान. हो उपादेश म्हाका लक्ती जायना म्हणालो. आनी अशें म्हणून आसतना 5व्या उपादेशाक आयलो. आनी 5वो उपादेश थंय आसा, जिवेशी मारी नाका. अशें जिवेशी मारी नाका म्हणटाना ताका मोती गुडास आयलो.
पिस्तूल आनी बंदूक म्हज्या कडेन ना, हांवें कोणाकी मारूं ना फादर आज मातसो जिवेशी. हेज्याक म्हण रावय पुरो तुजें राज जावं. आनी मुखारचे उपादेश सांगता आसतना पयलें 520 जीव काडचे मात न्ही, जिवेशी मारे नाका म्हणल्यार अर्थ. आनी अशें तो एका फाटल्यान ताजें कन्वर्सेशन फादर बडे करनासलो. व्यक्तीच्या विशयान मात न्ही, नांव पाठ केल्यार जिवन नासोनी मेल्ल्या ब्रिन्स मरणाचो अनुभव तुका जायना जावंक पुरो. बेबदेपण, पसदेपण, अवमर्यादपण, खोबरो करचें, दुसऱ्या विशयान उलोवचें, जिवेशी मारचें तें. हें सर हांवें आयकुना म्हणलो तो विगारा. ताका हें पयले पिढी आयकोवचें म्हणलो. अशें म्हणून वेच आसतना आयच्या सुवार्तेंत बरयलें उतर परत ताका मथी गेलें. देवाचो आनी पेल्यांचो मोग करची रीत शिकयल्या. ही रीत सांबाळूंक 4 संगतीची गरज आसा. आनी आयच्या शुभतेन परण्या सल्ल्यांतले शिकयलें ती जेजू उखलून धरता. पयलें जावन आसा सगळ्या काळसान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सक्तेन, सगळ्या मनान सरस्पराचो मोग करचो. हे 4 संगती जायचे मोगाळ भाव भयणीनो मोगाचो उपादेशांत पाळीजे तर तो ह्या उपदेशाचें विवरण आमकां दिवंक तेजे थंय सकत ना जावंक पुरो. परिणामा विशयी चिंतूंक पुरो. बगार सामुदायीक रितीन समा करूंक जेजू पळयता. जेजू केदो पत्नाक लुटूंक घालना आमकां पातकां धांवन वयर हाडूंक जेजू पळयता. आनी अरे संदिग्ध परिस्थितीन आमच्या समाजीन जियेत आसतना आमची जबाबदारी जावन आसा पातकां चडोवंक न्ही, बगार पातकां धांवन भायर येवंक, नालिसांत पडोवंक न्ही, बगार नालिसां भायर येवंक पाताक हेरांचें जिवीत नाश करूंक कारण जाता. क्रिस्तदी म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या शिकवणेंत जेजू आमकां पातकां विशयान एक नवो अर्थ दिवंक आशयता. पाताक केवळ तोंडान उसारचें ह्या शब्दांत वा चिंतनांत वा करणेन मात न्ही, बगार ती एक आमच्या अरियेंतल्या करण्या फाटल्यान आसची एक चाल चमकण म्हणयेत, एक स्वभाव आमच्या जिवितांत एक दिशा दिता. आनी असल्या परिस्थिती मोगाळ भाव भयणीनो, मुखलो उपादेश पळयता प्रद्वराचें पाताक म्हळ्यार कितें तें केवळ एका अळशीक चिंतप वा खोटी करणी मात न्ही, बगर आमच्या चिणये सांगातीपणान जियोवचें आमचो असो मनोभाव, आमची चाल, आमची चमकन ताजे वरवीं उपदुची आपलेसपण चिंतना हें हेरांतय गौरव दिवंक शकना. एक मनीस लेखी आसतना वस्त म्हण लेखता तर आमी पाताक आदारता. उपादेश देवा बाबान आमकां दिल्ले पाळूंक. आनी 8वो उपादेश सांगता आसतना पोटसाक सांगिनाका, वेळ करना इल्ल्याक नीप सांगून समर्थ करचें. बगार अरिये की आमच्या थंय आसचो एक दगलबाजी जावन आसा. सबारपटी मोगाळ भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत भायल्या रितीन एक, भितरल्या रितीन अनेक रितीन आमी जियेता आनी एका तरेचें जिवनपण आमी जिवन आसा आनी आमी पातकां संपन्न पडटा. जेजूचो सांगलो जावन आसा एक खरो अर्थ मोगाळ भाव भयणीनो. जेजू म्हणटा वयत जाल्यार वय जावं दी, तें न्हय जाल्यार तें न्हय जावं दी. हितूनूच आसची मोगाळ भाव भयणीनो. थोडे पटी कुमसारांक आमी बेता, आमी हेरा विशयान पातकां सांगता, आमी हेरांनी मोडिल्ले उपादेशा विशयान उलयता. आमचें कुमसार खंय आसा तर मोगाळ भाव भयणीनो, हांवें म्हणचें इतलेंच. आनी की ताजेर मसोर आसा की, आनी की ताजेर परेपण काणून आसा की, तर आमी कुमसार जावन कितें फायदो. देवाचे उपादेश आनी सुमयान दिल्लो एक उपादेश आमी मोडला तर आमी क्रिस्ती जिवितांत जिवंक शकतले म्हणलें मोगाळ भाव भयणीनो. आमी आमकांच आस विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. मोगाचो उपादेश चिल्ल्या वरवीं सर्गीचे राज आपणयत म्हणल्यार आयची देवस्तुती आमकां कळयता. तर आयच्या शुभ वर्तेंत 3 अंतांनी हो मोगाचो उपादेश नियेळेत. पयलें जावन आसा देवाच्या राजा भितर आसचें, देवाच्या राजा भितर आसचें. दुसरें जावन आसा देवाच्या राजांतावन पयस आसचें. आनी तिसरें जावन आसा देवाच्या राजांत भायर आसचें. आज आमी आमकां विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा, आमी खंयच्या परिस्थितींत आसांव गे म्हण, खंयच्या विभागांत आमी आसांव गे म्हण.
दिसपट्ट्या चलत जिवितांत हो उपादेस विस्वासीपणान आनी खऱ्या काळसान पळयल्यार देवाच्या आजरपणांत आमी भागीदार जाता. देखीक सर सांत सांतण्यो भगिवंत व्यक्ती बगे जुजे वास आस आमी अजर लोकांनी हांगास पुणशता घेता. एक सांतन पावलां आम्हा सर्वांक संतीपणाचें भगिनपणाचें जिवीत सोडूंक देवान आपयलां. सवाल इतलेंच आमी तयार आसांक म्हणलें. दुसरें देवाच्या राजांत पयस आसचें म्हणजे सुवार्थांतल्या शास्त्रांक पयलो वर्तो उपादेश म्हणजे मोगाच्या उपादेशा वरवीं जाल्ली ती जेजूक जबाबेंत स्पश्ट करता. मोगाचो उपादेश सर ओम पेटोवणी आनी बलिदाना प्रांत कितल्यागी वर्ता म्हण सांगता हेच्या शुभ वार्तेन. जेजूक संतोश जालो पूण जेजूची जाप देवाच्या राजांत चड पयस नाय. शास्त्रांत सगळें सारकें ना म्हणलें दाखयता तो. फकत मोगाच्या उपादेशाची सणवाय आसल्यार पावना. ती सणवाय दिसपट्ट्या चिणयेंत आमी जिवंक जाय, ती पाळूंक जाय आनी अशें आमी देवाच्या खऱ्या उपादेशान बाळगता. आनी क्रमेण जावन आसा भोवमगाळ भावणेनो देवाच्या राजां भायर आसचें. मोगाचे उपादेश वळखनातली उपादेश बेपारो करची कळीत आसुनी कळीत नातल्या बरी देवाक आनी पेल्यांक आनी आपणाक अंतस्कनाक लॉस करचें. आनी जेन्ना आमी तशें आसता जाल्यार वाट आमी फाटली चलोवन येता. आमी केदाळस आमचें जिवीत परिवर्तन जायना. देवाच्या राजांत खंडीत भायर आसता. म्हज्या स्थानांत हांव खंय आसा गे म्हणल्यार आयच्या देवस्तुतीन आमी आमकां विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. भोव मोगाळ म्हणून देवाच्या राजा भितर आसा, देवा राजा पयस आसा, देवाच्या तावन भायर आसा. तर आस हे नियळटा आसतना आमकां संदेश मेळटा आसतना मोगाचो उपादेश दिवन सर्गीची रास आपोवंक जेजू आपयत आसतना आमी सर्व ही कृपा ह्या पवित्र मेसेजा वयल्यान जाणून घेवया. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्प देवा मानत आसलें जामून मागात. सृश्टीच्या रचनारा सर मनशाच्या ताराका आपल्या परचे खातीर सांज उजे वसान कतकती मोगान भेटिल्लें मागणी आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. ह्या शिगूण आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान हे पवित्र जेवणान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजा उबारुया. आम्ही ती सर्वेस्परात्रय उभारता. सर्वेस्पर देवा दिन वसूया. वय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारांनी सचनाच्या देवा, सर्व कळेनी सर्वंत जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. ओ काही दोन्ही दिसांनी आमच्या फायद्याचो तर बरी काळसान उमळ्यान तुजी सेवा सांजुजे बसो आमी तुका दिन वाजता. बावरताच्या मोगाक मागण्याच्या उसवाडा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात सोडून कलतेपणाचो आनी दुबळी गायच्यो स्पिरितांच्यो तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन पावो केलाय. हे तुजें देखी बरी परसळेची वी आमच्या काळसान क्रिस्ताच्या मोगान चळयता ताच्या पासून देखून वर्णूक न जाल्लो आदा सर्गीच्या सदूतां सांगाती सगळ्या तुज्या रस्ना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. सर्वेस पूर्तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बाबा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून येदेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयांचे जो क्रिस्तची खूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस मरण सोसूं वेशा आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही मुची कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सश्णी कराराचें रगत पदकांचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त तुमच्या पासत तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बावरताचो गुण आमी परगटया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा. तुझी गुणाची जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्याची आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा हा कॅपिता मी ज्यावेळेस आलेल्या तू पै सभेचा उडास कर.
लिया आमच्या बगेन बापा पिठा पावल आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान वाडय. पुन्हा जीवन पुनसो बरोसो धरून मेल्ल्या त्या आमच्या बाबुणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टाक आनी मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळे तो मुखार म्हूण पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांचे दयाक न्हय बी मागता आमकां मरे देवाचे मेळ सांगाती जुचे तिसो निश्कळपती भगेवून दोम दुताने सौर काळे तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याची जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोमगाळ भाऊ भयणीन आमच्या सगळ्यांनी आज्ञा मनान धरून त्यांनी शिकले प्रार्थना तिरगेन म्हणूया. आमच्या बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितां आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंद राज क्रिस्ताचें येणें बरवशा अतिरिक्तला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिश्टकाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं चियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. Sumia tu bace beterem ce maka făcuna punce maka balaiki meltele.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, या बगी दिसा तुझ्या आपोण्याक पळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोश केल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता. आमी सेविल्ल्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटान शिवजी तान आमच्या काळजांत चडय आनी सांज उजेवासाच्या परजळे शिकोणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी म्हण आमी मागता. हे मागता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. संभ्रमे आशिर्वादाक जोडूंक आमचे तकल्यो बागोवया. सर पदवेदा देवा दयाळान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतले निवारू. दैवीक शब्दाच्या उस्वाडा वरवीं तुमकां बाबडटान बरवशांनी मोगान तूं बरो आनी तुमची कुटुंबाची नी बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाच्या कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गीच्या सुखा फावोंक तुमकां फावो कर. आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवाने तुमचे सवे सदां आसूं. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाचेनो ह्या पवित्र तळार सांजेचे वाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागच्या सवे. तुमी भेटयले तुमचे सरी राधे सुफळ जावन दीत म्हणले आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. मोगाचेनो आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलून वेल्ले जावन आसात. मनादीक बाप दीपक नोरोन्ना नॉर्बर्ट आयन मेळाचे याजक प्रस्तुत बिरावू ताकोडे लागसर मुडबिद्रीच्या थंयसर ते वस्ती करन आसात. आनी आज हांगासर भक्तीपण चलोवन वन आमकां हर एकल्याक आराधना मुखांत्र जेजूचें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक तांणी आदार दिला. मोगाळ पाद्र्या बानो तुमकां हांगासर सेवा दिवचो बाप विकासाच्या नांवी याजक भावांच्या नांवी आनी हांगासर जमल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मिसावान तुमकां बरें मागता हांव. कुमसाराक संगतपण आनी कुमोक दिवचें जावन आसात. आमचो मलगडो पाद्र्या फादर फरंगीपेट कोवेंताचे याजक मनादीक बाप दिलराज तशें मनादीक बाप फ्रेडी ब्रॅक्स तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेतिल्लें मने सायमन आनी ताका सांगात दिल्ल्यांक कांतारा टीव्हीचेर घालूंक कुमो केल्ल्या नायनल आनी सांगाताच हें व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करन तें डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालक मन स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदेक देव बरें करूं. सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. मोगाच्या सेवे रुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या सांतेरेजर माटी वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजे वाज बाप तांकां आशिर्वादांनी भरूं. येवच्या हप्त्यांत रांदपाक मोगाची सेवा बाळोक जेजू सुनांगळा वाड्या घरांक जावन आसा. हांगासर सरीतींनी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या. इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या. मिसा सरीतीची तयारी करच्या. दान मिसां घेवन कुमो करच्या. स्टॉल पळोवच्या. मिसा वेळार वचप आसच्या. काणीक एकठांवच्या. दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणा कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या. सांजेचे वाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजेचे वाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. एप्रील म्हयन्यांची जेजूची सुवार्ता बूक स्टॉलांत आसात. तुमी ते घेवं येता. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाखतेर थंयसर हॉलांत आसात. तांची सेवा ते दिवन आसात. म्हाकाय खोंकली आसली आनी तांच्या वखदान उणी जाल्या कित्याक हांव चिंतून नासलो हें पुरा करूंक आसा. खंय खोंकली काडली जाल्यार लोकांक आडखळ जाता. त्याच दाक्तरांच्या वखात आदल्या हप्त्यांत शुक्रारा तांणी दिवन धाडिल्लें.
आनी त्या वखदान आज येदोळ कोंकली येवना पूण ती संवय जाल्या म्हाका देखून कोंकली काडली जाल्यार ते वखदाचे न्ही वखद घेतल्या वरवीं कोंकली रावल्या आनी सांगात आज म्हाका एलर्जी आसली 13-14 वर्सां जावन आग्यो म्हज्या भितर गेल्लो मनीस कुसडायचो म्हणटात आनी आग्याची कुसडाय मनशाक मेळ्ळ्यार ती आनीक मारेकार तशें 13 वर्सां आसली म्हजी खरोच आंगाची एलर्जी जजवाज बापाच्या सावळेंत आयिल्ल्या उपरांत फकत 1 म्हयन्याच्या वखदांत 13-14 वर्सांची एलर्जी रावली कितल्याय दाक्तरांचे वखद केले व्हडल्या व्हडल्या आस्पत्र्यांनी व्हडल्या दाक्तरांक पूण हांगासर आमच्या देर्लकट्टे होमिओपॅथी दाक्तरांच्या त्या सांगातपणान तांच्या वखदान 1 म्हयन्यान ना तर तुमच्या कडेन उलयतना हांव शेत करनासलो पयलें म्हाका कळनातलें हांव करपिता म्हूण सांगून मांकडाची बूद म्हाकाय आसली पूण आज पुरा गेल्या देखून हे सगळें जुजेवाज बापाच्या ताळार त्या दाक्तरांचे वखद देखून आजकाल पूण ते वखद इल्ले स्लो म्हणटात पूण 13 वर्सां आसली फकत 1 म्हयन्यानी गेला जाल्यार आनी कितलें स्पीड की म्हाका गुर्तू ना पूण जरा जावन बरेंपण जाता म्हणलें जुजेवाज बापा लागीं मागून तांचें वखद करता आसतना बरेंपण खंडीत जावन जाता थंयसर दाक्तर आसात कोणाय की आमकां कले आसा जाल्यार पळोवन वचेत पयशे चड नात फकत एक ल्हानसो नोट आसल्यार आमचीं कामां जातात पूण व्हडल्या आस्पत्रे वेताना व्हडलो नोट इल्ले दोडे घेवन वचचे पडटात पूण हांगासर इल्लेशे पयशे पूण वखद बरें दिवन भलायकेक बरें आदार आसा देखून तांचोय फायदो आमी जोडया मोगाच्यान प्राचीत काळार हर एका शुक्रारा 10 वरार खुर्सा वाट कुमसारा तशेंच 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भुक्तिकांक जेवण हप्त्यामध्ये पुनशेत उक्ते आसा संगताचे धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा तुमकां मिसां या दान दिवंक आसल्यार दप्तरान तुमी दिबी येता मोगाच्यानो ह्या म्हयन्याच्या अकरेक म्हणल्यार 29, 20 आनी 9 तारीखेर रामांचो आयतार आनी रामाच्या आयतारा दिसा सांजेर 3:30 वरार खुर्सा वाट आसा मुडी पय गरजेतावन हांगासर 14 ते 16 आमी नियाळ करून खुर्सा वाटेच्या भक्तीपणांत येता देखून तुमी वेता आसतना हो दीस उडास्तवरा पेजारान ती खुर्सा वाट पयले थावन चलताली तांची सुमार वर्सां जाली पूण हांगा थावन चिंता सुमारे 25 वर्सां थावन हांगासरी हें भक्तीपण चलोवन आसा देखून तुमकां आतांच उडास करचें ह्या खुर्सा वाटेच्या भक्तीपणाक आमी येवया आनी ह्या प्राचिताच्या काळार ते खुर्सा वाट सकयल इगर्जेतान सुरू केल्ली आमी पांयवटेन नियाळ करीत 14 ते 16 नियाळ करून आमी हांगासर पावता देखून तुमकां सर्वांक ह्या भक्ती कार्याक आतांच मोगाचें आपोवणें हांव दितां मोगाच्यानो आज हांगासर 2 पाद्र्याब आमच्या मदें आसात फादर एडविन डिसोजा आलेंकी होन्नावर तशें आनी एकलो पाद्र्या फादर जॉन्सन लोपेज गेरुसोप्पा तेणेंच थंयसर तांचो वावर पूण हांगासर पाद्र्याब येता आसतना 20 जाण तरणाट्यांक हाडून आयला आजकाल तरणाट्या पिकनिकाक वयचे म्हूण आयकतात पूण आसल्यार पुणथळाक पाद्र्याबांनी हाडचें निजायकी व्हरतें हांव विनंती करता आयिल्ले तरणाटे एक घडी उबे रावा आमचो लोक तुमकां पळोवन दी होन्ना व्हरता तुमी हांगा पावल्यात आनी सांगाताच आयिल्ल्या दोगी पाद्र्याबांक मानाची वाद दिवन आमी मान करतले हांव देखून पाद्र्याबानो दयाकर मुखार येवचें फादर एडविन तशें फादर जॉन्सन दयाकर मुखार येया आनी तुमी उबे रावया होन्ना व्हरची कित्याक लोकांक इल्लें कळोवन दी पयस जावनी आमचे तरणाटी आयल्यान चडाव जावन प्राय जाल्ल्यान येवन भक्तीपण वादारचें पूण तरणाट्यांक पळोवन आमच्या तरणाट्यांक प्रेरण मेळोवन दी फादर तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स ह्या बरें तरणाट्यांक तुमी हाडून तांकांय भक्तीपणाक आदार दिल्ल्याक तुमकांय मान करच्या बराबर तुमकां वाती दिना तितले वाती केल्यार म्हाका लॉस पूण पाद्र्याबांक दिवन तुमकां सर बरें मागता पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक आनी जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वणतले हांव नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन वात घेवच्याक विनंती करता आयचे प्रधान याजक बाब दिपक नोरोन्ना वाती दिवच्याक हांव तुमकां उलो दितां आदल्या शुक्राराय दिल्ली आसा तर कोणी आसा जाल्यार तुमी हांगासर येवन वर येता हांगासर जेवणा बाबतीन दान दिल्ली आसात मर्विन आनी लोलिटा डिसोजा नित्यादर 2000 रुपये नावनाका आग्रार तावन 500 रुपये डेनिस लोबो शंभूर 1000 रुपये विनोद मिनेजेस लोरेटो 1000 रुपये रायकन फेर्नांडीस मोगारनाड 4000 रुपये
दाक्ष नाका तुमची वात वरया सैरा पाद्राबाच्या हातांत हांवन घेवची. डेनिस डिकुन्ना मोगारनाड 1000 रुपये. तशें ह्या पवितळाक दान दिल्ली आसात. बऱ्या मनाचे एकलो गोवा 2000 रुपये दिल्यात. रिची आनी जेसी मोंतेरो पॉम्पे गुरपूर 5000 रुपये. फिलोमिना फेर्नांडीस गोवा 2000 रुपये. मेलकर फेर्नांडीस गोवा 2000 रुपये. लिबानिया फेर्नांडीस गोवा 1000 रुपये. जेम्स क्रास्ता देरेबैल 5000 रुपये. बरें मन दाखयल्ल्या तुमकां सर्वांक सांजुजे वाज बाप विस्तार आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी वाती वांटलेल्या पाद्र्या बनोवन तुमकां देव बरें करूं. सांजुजे वाज बापाच्या नोवेनांत. वाती वंटिल्ल्या पाद्र्या बाकी देव बरें करूं. वाती वेल्ल्या तुमकां देव बरें करूं. नोवेनांक दयाकन उबी रावया. एक घडी बसया. सांजोचे वाज बापाच्या पांयांतळी उपकार मागोवन दिल्ली सर्व तेसावां मागणी उपकार आठवणी हे सर्व सांजोचे वाज बापाच्या पांयांतळी अर्पून कितें सर्व हांगासर आशिल्ल्यात आनी कोणाक हें बरोवन घालूंक जावना तांकांय सांगाता घेवन जजे वाज बाप देवात आनी हें सर्व तांकां फावो करून दी म्हणले आशे सवे ताच्या पांयांतळी तुमच्या सर्वांच्या नांवी हांव भेटोवन दितां. उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां पाठयलीं. एकल्याक बऱ्यान प्रसूत जावंक फावो केल्ल्याक बाणटेर बऱ्यान जाल्ल्याक अर्गां दिल्यात. आर्थीक अडचणेंत हांव निवारिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. एकल्या बरी भलायके खातीर मागिल्ले बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. 2 कुटुंबांत शांती फावो केल्ल्याक अर्गां. इंटरव्यू बऱ्यान जावंक फावो केल्ल्याक आनी जैत मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. 6 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें लाभल्या जोड्यान उपकार आटयल्यात. भुरग्याचें देणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. उद्यमा पासत मागिल्लें ताच्या उद्यमान तांकां आदार लाभल्याक बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां. परगांवांत बरें काम फावो केल्ल्याक अर्गां दिल्यात. नर्सिंग शिका बऱ्यान शिकोवंक आदार दिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. 8 जाणांनी मागिल्लो उपकार तांकां लाभल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. एकल्याक ताच्या कॅन्सर पिडेतावन गूण केल्ल्याक अर्गां दिल्यात. गरजां पासत चौगांक शिकोवंक वाचोवंक बरोवंक बरी मत मेळच्या खातीर 15 जाणां परिक्षेंत बरे फलितांश येवन उत्तीर्ण जावच्याक. 10 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक. 13 जाणांक आशिल्लें काम मेळच्याक. 2 इंटरव्यू पास जावच्याक. एकल्यान आशिल्ले कंपनींत इंटर्नशीप मेळच्याक. 3 परगांवांक वचूंक विजा मेळच्याक. एकल्याक बऱ्यान वावर करूंक भलायकी मेळच्याक. ACCA परिक्षेंत उत्तीर्ण जावच्याक. परगांवांत आशिल्ल्याक दिसपडटो ग्रास मेळच्याक. कॉम्पिटेटीव एग्जामांक तयार करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन जैत मेळच्याक. कामांत प्रमोशन मेळच्याक. परगांवांत वचूंक पासपोर्ट बेगीनचो जावच्याक. 2 आशिल्ल्या कॉलेजींत सीट मेळच्याक. एकल्याक वावरा थळार मुळाव्यो सवलत्यो मेळच्याक. एकल्याक उद्यमांत वावरेड्यांचें सांगातपण मेळच्याक. 25 जाणां भुरग्यांक आवय बापायक भाव भयणीक मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागला. 2 एलर्जी गूण जावच्याक. 3 BP नॉर्मल येवच्याक. 7 जाणांक साखरेची पिडा शुगर गूण जावच्याक. एकल्याक शिरांची पिडा गूण जावच्याक. एकल्याक फिट्स गूण जावच्याक. एकल्याक BP मुखांतर मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक. एकल्याक मेंदवाक जाल्लो गाय गूण जावच्याक. एकल्याक ताका संबंदीत सर पिडा गूण जावच्याक. फायब्रॉयड संपूर्ण गूण जावच्याक एकल्यान मागला. दोळ्यांची पिडा गूण जावच्याक 2 मागला. 2 सुडाळ उलोवंक जावच्याक. 2 फॅटी लिवर सारकें जावच्याक. 2 हाता पांयांक बळ मेळच्याक. एकल्याक पोट दूख गूण जावच्याक. एकल्याची किडनी संबंदीत पिडा गूण जावच्याक. एकल्याक गर्भ आनी मासीक स्रावाचे समस्ये सारके जावच्याक. 3 पेंकाट दूख गूण जावच्याक. एकल्याक मोशन संबंदीत पिडा गूण जावच्याक.
5 जाणांक पांयांची दूख आनी गांठी दूख गूण जावच्याक, दोगांक पाठीच्या कण्याची दूख उणी जावच्याक, 4 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक, एकल्याचो बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक, एकल्याक भलायके संबंदीत रिपोर्ट नॉर्मल येवच्याक, रस्ते अवघडाक संपाडिल्ल्यांक बरी भलायकी मेळच्याक, CA परीक्षे तयार करतल्याच्या मतीक उजवाड मेळोवन ताका जैत मेळच्याक, 5 जाणांक देवस्पणान आनी बऱ्या शगुणांनी वाडच्याक, एकल्याक जुआम बाप्तिस्त कॉव्हेंताच्या धन भयणीच्या इराद्या पासत मागला, एकल्याक कृपा भवन कॉव्हेंताच्या धन भयणीच्या इराद्या पासत मागोन आसा, मागिल्लो विशेष उपकार मेळच्याक, 4 परगवंत आसलेल्या कुटुंबदारांक शाबीत राखच्याक, एकाक सैरीकेक ओपल्ल्यांनी बेगीनच लग्न जावच्याक, 5 जाणां सर्व तरांच्या समस्येंतल्यान मुक्ती मेळच्याक, एकल्याचे भे पयस जावच्याक, घराक आशिल्ल्यो मुळाव्यो सवलत्यो मेळच्याक, दोगांच्या मतीक शांत समाधान मेळच्याक, कुटुंबांत शांती समाधान एकवट राज करच्याक, एका जोड्या मदें मोग सोडदोड आसूंक, तेगांक अमल पियोणे सोडच्याक, दोगांच्या जाग्याचे दस्तावेज बेगीनच बऱ्यान जावच्याक, दोगां परगांवान जावचें झूज रावच्याक, एकल्याचो जागो नांवार जावच्याक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, नवें घर बांदूंक फावो जावच्याक, दोगांक घरचें काम बऱ्यान जावच्याक, सणून गेल्लें बंगार फाटीं मेळच्याक, कोडती केजीन ती जीक मेळच्याक, रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक, वाहन चलोवंक लायसन्स मेळच्याक, आंगड आनी घर भाड्याक वेचाक, ह्या सर्व गरजांनी ते सवांनी आनी सांगाताच आजकाल कॅन्सराची पिडा, किडनी, आल्सर आनी काले नांवांतली पिडा सबार जाणांक दोसोनात आनी कॅन्सर फाटल्या दिसांनी आमी ल्हान भुरग्यां खातीर मागोवन आशिल्ल्या दोळ्याचें ऑपरेशन जावंक आसा, दोळो दाक्तरांनी जायना म्हणला, पूण मागण्यांच्या बळान तांचें कितें जालें म्हणून कळीतना आदल्या आयतारा ती व्हडली माय आयिल्ली, आस्पत्रे एडमीट करूंक आसा म्हूण सांगून, पूण देवाची बरेपण त्या भुरग्याक ताचो दोळो आसून देवा खंयचेंय असाध्य म्हणलें ना, देखून त्या 3 वर्साच्या भुरग्याक आदल्या शुक्रारा ताचो 3 वर्साचो बड्डे आनी त्या दोळ्याक कॅन्सर आनी अशें कितलींशीं ल्हान भुरगीं आस्पत्र्यांनी जल्मात आसतनाच असल्या पिडेक वळख जातात. तांचो सर्वांचो उडास काडया आनी प्रत्येक जण ह्या दिसांनी जावचें तें झगडें. कितलींशीं आमची भाव भयणी कश्टार आसात. भोवोंक गेल्ल्यांक कशेंय आमच्या प्रधानमंत्रीन फाटीं हाडलें, पूण काम करनाशीं मनशां आसात, तांकां सोडून दिवंक जायना. तांचो फुडार भविश्य थंयसर आसा. तांकां सरितीची सुरक्षीताय मेळोवन दी. हें झगड्याक कारण जातल्यांची मन परिवर्तन जावं दी. आज सगळ्यांनींतल्यान उपास कर मागणें करूंक आपयला आसता. आमी दिमी घालया, हात वयर करया. एक आमच्या पा 3 नामान मरये जावं पुरो आमच्याच हांगासर ह्या नव्यानांत भक्तीपणा वांटो घेवन बरी भलायकी आशेतल्यांक एक नामान मरी आनी सांगाताच आमच्या आसपासांत बरेपण जावं दी, समाधान राज करून दी. आनी भायल्या गांवांत थंयसर हें झगडें रावन शांती समाधानान जियोवचें भाग मेळोवन दी म्हणून आमी सर्व देवाक उलो मारया. आनी आमी हांगासर एकामेका खातीर मागता आसतना आमकांय बरेपण मेळोवन दी म्हणून निमाणे आनंद बापा आमच्या खातीर आमी भेटोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या दिंबेर पडोवन मागल्लें झुजे वचान जोडलें तर आमी त्याच दिंबेर पडया आनी आमच्या काळजाचे यात्रेक हांगासर विविध रितींनी सेवा दिवच्या. ह्या पवित्राच्या बरेपणांक कुमो करच्या. आज हांगासर आमी जायते बदलावण पळयता. सबारांच्या बऱ्या मना वरवीं ह्या सर्वांक
सांजुजे वाज बापाच्या पांयांतळी दवरून ह्या नोवेना वेळी तांच्या खातीर आमी मागया. भगेवन तुझे वासाची लदीन सोम्या काकुळटामची कर, क्रिस्ता काकुळटामची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा, देवा पुता संवसाराच्या तारोका, देवा पवित्रत्म्या, सातिसिमा त्रिंदाद एकाच देवा, गोंयच्या बेनावलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा, आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा, दुबळीकायाची जिनी जिवन गुर्तू जावन रित्या पांयांनी सगळें मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा, सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसरिल्ल्या सांजुजे वास बापा, श्रीलंकांत दगदणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावुल्ल्या सांजुजे वास बापा, मरियेमाय सुसेवाक जावन आपणाक मरियेमायच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा, भिकाराच्या रुपार श्रीलंकाक वचोन नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वास बापा, कोंताचें भक्तीपण आदार न मरियेमायचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा, कश्टांत सांपडलेल्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा, देवाचेर भावार्थ दवर नो जिनयेंत आयिल्ले सर कश्ट अणवार दैरान सुसल्या सांजुजे वास बापा, भुरग्यांक जल्म दिवचें बागनतल्या पासो तूं देवा लागीं विनाती करच्या सांजुजे वास बापा, भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गोवळ्या काल हिनांत हाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा, देवाच्या मोगाची गोरसाण साकोण सर्वांक देवासशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले, देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले. नोवेनाचे मागणे ये सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय. तुजें जिवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलयल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेल फंग, तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पितां. सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेट्टलें, तो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वांच्याक तूं सुसुडीत जालोय. अंधकारान बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट वगडायिल्ल्या ससी तूं दवलोय. तांकां जिविताचें उतार परगट कर, सक्रामेंत दिवन देवा ससी हाडलें करतना तुका पुरासाण जाल्ली म्हूण ना. कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय. असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल. देवाचें उतार परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर. पेल्याचे बाच्यावे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वास दुर्बळ्याचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांची दुकां तुवें पुसलीं, तांच्या जिणयेन नवो बरवसो हाडलोय. वास शिकयलें आसता जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्ट जाल्यां थंय पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर. सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचें हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेश मजत तुजे सवें आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सर्गाराजान देवा संगी तूं आसाय. थंय हांव तुजी मोगाल दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख, पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडता. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग. ह्या फुडें ह्या म्हज्या गरजां पासो देवा लागीं विनाती कर. थोडो वेळ मौन रावया. आमच्यो सबार आत्मीक गरजो आसात, ताचे बराबर थोड्यो संवसारीक गरजोय आसात. विशेश रितीन गाल्फ राष्ट्रांत शांती समाधान स्थापीत जावच्याक ह्या सुवातेर आयिल्ल्या आमी सर्वां सांजुजे वास बापाच्या विशेश विनवणीन
देवातान वळची शांती समाधान ह्या जाग्यांनी स्थापीत जावच्याक विशेष रितीन विनंती करून मागया. सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडिनाका. दुस्मनाच्या सर पासांतावन आमकां राखण भर. बावार्थाक आडवेच्या संगतींक बली जावंक दिनाका. जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमाच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळा शें कर. आमेन. सौम्याच्या नावी आमचो आदार. सर्वस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखी पिडे कश्टाक आनी अडचणेक सांपडल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळान म्हणलें तुज्या पुतां विस्मीत करून दाखयलें. त्याच परी तुज्या सेवकाक सांजुजे वासान आपल्या चिनी आनी मरणांत जायत्या जपां करून तीस मोवळाय लोकांक तांव जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत वडोवन हाडली. ताज्या विनवणेन आमचो बोवाट वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी आनवरांतले आमकां निवाळ. ह्या घडये आमी उसारल्यो आनी उसारिनांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताजी महिमा आनी संतोश एकातावन येता. तो सुदैव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. आमेन. सांजुजे वासाच्या विनवण्यान सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वायटांतले तुमकां सुटून ताज्या देखीन आनी उसवाळाक जिविताच्या मेटांनी चलून तुमी वाडूंक सेगी सवे सर्कीची मनशां जावन तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वासाच्या सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनंती करताय म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुमी सगळीं त्याच बापान बसयल्ल्या घरान भगेवंतपणाचो मुकोट जोडून सस्ना संतोष भोगूंक फावो. आनी तो सडवंदराचो देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमचे सोवे आसो. सांजुजे वास बापा होगळापणी मान तुका. कृपा मागोन दी बापा. विज्ञान जडी नाका. सांजुजे वास बापा प्रसार केलो विज्ञान वरा कष्टांनी
बापा म्हाका बेसांव सफळ करून मोगामी जावं देवाचे कुशीक आमी काळजांच्या देवी कृपा मागून निघून लागीं म्हाका सांग तुझी वास बापा खोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां जाणी नाका सांग तुझी वास बापा खोगला पाणी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नां जाणी नाका मोगाळ पुत्रा सोबे ओंकार वरी आशीर्वाद दी आमकां Sansu Sevas Papa, Aba Patsotleker, Makion Kursachi Kurveni, Ramkam Chilawam Chadismanam Kai Bapachi, Putachi, and Pavitra Pachanami, Amen.